जमनी बळकावपाचे केशीत धरिल्ल्या पुरातत्व खात्याच्या कर्मचाऱ्यांचो कबुली जबाब. आरोपी तांकां दिताले बनावट डॉक्युमेंट, ओरिजिनल काढून फायलीत दवरताले बनावट. जमनी बळकावपाचे केशीत विक्रांत शेट्टी आणि मोहम्मद सोहेल सफीच्या अर्थीक व्यवहारांचेर एसआयटी आउट ऑफ फास्ट काळ्या पैशांच्या अँगलांतल्यान तपास करचो म्हूण ईडीक धाडूंक शकतात चीट. कोलवाळे जेल गार्डाकडच्यान कोकेन मेळपाच्या प्रकरणात आनीक एकल्याक अटक. काणकोणच्या योगेश पागीक उखल्लो. पुलीस सांगतात प्रकरणाच्या मुळामेरेन वतले. PSI भरती घोटाळ्याची चल्ल्या पुलीस चौकशी. दुसरे वटेन त्याच उमेदवारांक डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशनाच्यो नोटीसी. हो प्रकार प्रधानमंत्र्यांच्या कानार घालपाची गोवा फॉरवर्डाची शिटकावणी. बीजेपीच्या फुडाऱ्यांनी 46व्या आणीबाणी दिसा निमतान काँग्रेसीचेर काडलो फोग. बीजेपीन आणीबाणी दीस काळो दीस म्हणून पाळ्ळो. गोंयभर कार्यावळी. पावसात मायनिंग पिटांचे सुरक्षेचो सरकारा मुखार प्रश्न. पिटां ताब्यात घेवपाचो आदेश आसतना लीज होल्डरांक सुरक्षेची जबाबदारी. 2 आदेशांक लागून कोफुसांव. सरकार परत इन्स्पेक्शन करपाचे तयारेत. मडगांवां पिकअपीत सापडली डेड बॉडी. 6 वरां भितर पुलिसांनी आरोपीक धरलो. आरोपी झारखंडचो, पिडितेचो वांगडी. शिवसेनेचे राजकारण पावले बाळासाहेबाच्या नावाचेर. शिंदे कॅम्पान उपसभापती आड घाल्ली अपात्रता याचिका भायर. 16 आमदाराचे अपात्रतेक हालचाली. संघर्ष कोर्टान पावपाची चिन्हां. मुंबईत जमावबंदी. फुडल्या 6 म्हयन्यांत गोंयांत उद्देगीक मळार कितल्योशोच सुदारणा. फिकी GCCI घेवन गोंयांत इन्व्हेस्टमेंट समीट. NGOंच्यो प्रकल्पांक आडखळी. सरकार चर्चेक तयार. मुख्यमंत्री उलयलो. दर्यादेग टुरिझम नितळ करूंक टुरिझम खात्याच्या एन्फोर्समेंट स्क्वॉडाची कळंगुटे ॲक्शन. दर्यादेगेर बेकायदेशीर मांडिल्ले सामान उखल्ले. टायट टुरिस्टांक मारली तालावां. देशांत कोविडाच्यो 15,940 नव्यो केशी. एक्टिव्ह केशी 91,000 वयर. गोंयांत दिसाक नव्यो केशी 109. सक्रिय केशी 900 लागीं. गोंयांत पावसाचो नेट वाडटा. गोंयच्या वेधशाळेन जारी केलो ऑरेंज अलर्ट. दर्यादेगेर ल्हारां 3 ते 3.5 मीटर मेरेन मारूंक शकता. टुरिस्टांनी दर्यादेगेर वचचें न्ही म्हूण शिटकावणी. पावसाक लागून घरांचेर, रस्त्यांचेर, गाडयांचेर झाडां कोसळपाच्यो घडणुको चालूच. वेर्ना बशीर कोसळ्ळें आंब्याचें झाड. फर्मागुडी झाडापोना व्हॅन चिड्डली. कुर्टी घराचेर पडलें झाड. पणजे आझाद मैदानार उपोशणाक बशिल्ल्या अंगणवाडी स्टाफांतल्या दोगांची भलायकी हाल्ली. एकली GMCत ॲडमीट. कारवारांतल्या कोंकणी दिशा दर्शकांक काळे फासपाच्या प्रकरणात कर्नाटक रक्षणा वेदिकेच्या कार्यकर्त्यांवेले आरोप पुलिसांनी फाटीं घेवचे म्हणटा वेदिकेचो अध्यक्ष प्रवीण शेट्टी. कोंकणी खंय नाकात. राजकीय घडामोडींचे फाटभुंयेर मुंबईत जमावबंदीचो आदेश. 5 वा ते परस चड लोकांनी एकठांय येवचे न्ही म्हूण पुलिसांचो लोकांक अलर्ट. अग्निपथ येवजणे सकयल अग्निवीरांचे भरती खातीर भारतीय वायू दळान सुरू केली नोंदणी प्रक्रिया. पहिल्या बॅचीची डिसेंबरात नोंदणी. 30 डिसेंबरा सावन ट्रेनिंग सुरू. गोंयांत टुरिस्ट टॅक्सी सेवा सुरू करूंक ओला बरोबर चल्ला उलोवप. येरादारी मंत्री उलयलो. गोंयांत कॅब सर्व्हिस हाडपाचो प्लान. गुजरात दंगलीच्या केशीत SITन नरेंद्र मोदीक क्लीन चिट दिल्या उपरांत वादग्रस्त ॲक्टिव्हिस्ट 30 तास सतलवादाक गुजरात ATSान उखल्ली. आदल्या DGPकूय अटक. गोंयांत टुरिस्टांचे स्पेंडिंग समाधानकारक ना. वाडूंक जाय.
टुरिस्ट सुवातींनी शिस्त जाय, बेकायदेशीर गजाली वाडल्यो, टुरिझम IT मंत्री म्हणटा 2024 मेरेन हर घर फायबर.